राज्यात मोठ्या प्रमाणात नोकरीक लागून पैसे घेतात असं हे झालं आणि कोण फोण्याची ते महिलेकू अरेस्ट केला आणि कोण कोण आता याच्याबद्दल किती म्हणणं तुमचं? सी टायम अँड अगेन अशे चार्ज गव्हर्मेंटाचेर खूब जाण करपाक लागलेले आहा. आदी करताले म्हणजे गेले सरकारान केला तेजे पयलीं केला. जेन्ना काँग्रेसचे सरकार आसले तेंचेरूय आरोप जाल्ले. नोकरी म्हणटा पळय ती सारकी विदाउट एनी बेनिफीट म्हणजे पयशे नासतना मेळपाक जाय आमच्या गोंयकारांक. आनी आदी अशें जातालें आनी अजुनूय पासून जायत येयल्लें आहा. पूण हितून मोदेकात कोण तरी एजंट कशे भोंवपाक लागलेले आहा ते आमी पळयलां की कोणे तरी नोकरेक पयशे मागले. म्हायशीन कोण एकलो येयल्लो सावथ गोवासून म्हणजे वास्को पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर कंप्लेन जाल्ली आहा एक भुरग्याचेर. तेणे 5 लाख घेतले म्हणून. ते अजुनूय येवंक ना, भायर सरोंक ना. पण हांवें लेटर पळयलां तो येवन म्हाजे कडेन लेटर इनवर्ट करून म्हाका कॉपी दिवन गेल्लो आहा. म्हणजे अशें जावंक जायना की कोण तरी नोकरे खातीर पयशे घेता आनी तो खावंक सोदता काय पयशे काय कोणाक फुडें दिवंक सोदता हेचेर चवकशी जावपाक जाय. आनी चीफ मिनिस्टरान सारकें सांगलेलें आहा की आय वील इन्व्हेस्टिगेट आनी इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन अँड इज ऑन द रायट ट्रॅक. आनी म्हाका दिसता की जो मनीस कोण आरोपी आहा आनी भितर जर तर कोण गव्हर्मेंट सर्वंट बसून आहा जाल्यार तांकां अरेस्ट करपाची गरज आहा जाल्यार if there is any government servant who are involved in such type of job scam by taking money. Jobs cannot be sold. आमचे जे youth आहा ते खूप कष्ट करून आपलं डिग्री घेता आणि डिग्री घेऊन त्याच्या उपरांत ते जॉब सीक करता. आणि जो तर तेणी बरे मार्क घेतल्या आणि तेंचे कडसून कोण पयशे मागताय व तुका जॉब मेळचो ना जाल्यार तू पयशे दिना जाल्यार आणि तो आशेन बाबडो हिंगा तिंगा वयता आणि पयशे एंटर करून हाडटा आनी दिता. आणि तेन्ना हे असली गजाली जाता. अशें जावंक जायना. आवर यूथ शूड गेट जॉब्स ऑन मेरिट. जे भाशेन आतां इतलो तेंप चालू आसले आनी हितून हे जे भितर कोण येवन पयशे मागपाचो जो एक प्रथा चालू जाल्ली आहा हे बंद जावपाक जाय. आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज चीफ मिनिस्टरान धाडपाची गरज आहा की आय वील नॉट टॉलरेट अँड इफ आय कम टू नो दीस यू वील लूज युअर जॉब. म्हणजे जो कोण मनीस गव्हर्मेंट सर्वंट आहा आनी तेणे अशे पयशे कितें घेतल्या वा इवन कोण गव्हर्मेंट सर्वंट ना तेका अरेस्ट जावपाक जाय. तो भितर उरपाक जाय आनी एक मेसेज स्ट्रॉंग वचपाक जाय की जॉब जे कोण सीक करता आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ तांकां कोण फटोवंक शकना. ते जॉब जे आहा ते तांकां फ्री मेळपाक जाय. पयशांनी जॉब दिवप न्हू नाजाल्यार ते करप्शन अशें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी वाडटले की आपणे जॉब घेतलो 20 लाख दिवन 25 लाख दिवन सो आपूण आतां कशें रिकवर करप ते म्हणजे येयल्लो मनीस ताका असो हो दिसता की हो आपलो क्लायंट तो सर्वीस दिवंक येयना तो क्लायंट सोदूंक रावतलो डिपार्टमेंटांनी. सो डिपार्टमेंट शूड नॉट बी like a person going for small job in Mamledar office or any other office or collector's office or any other government office, electricity department असो आणि कसले डिपार्टमेंट असो तेणी वचून ते जॉब तेजे लोकांचे जॉब हे फ्री जावपाक जाय आनी प्रायोरिटीचेर फर्स्ट प्रेफरन्साचेर. अशें न्हू की फाल्यां यो परवा यो एरवा यो फुडल्या आठवड्यान यो 4 आठवड्यान यो 2 आठवड्यान यो तेन्ना तुजें काम जातलें अशें जावंक जायना. काम ताबडतोब जावपाक जाय आनी त्या खातीर जे कितें काम करपाक जाय आमच्या सरकारान ते करचें. सध्या हे पळय सध्या परिस्थिती जाल्या एका खंय तरी सरकाराचो हात आसा अशें तुमकां दिसता? ना, हितून अशें कोण हुशार मनीस जे आहा ते असली कामां करता की आमी पयशे घेतल्या ते वचोन कोणाक सोदता की आपूण आतां ह्या मनशाक कसो फिट करतलो आनी आपल्याक कशे पयशे उरतले. हे इमिडिएटली जे कोण असले हितून इनवॉल्ड आहा तांकां अरेस्ट करप. अरेस्ट असोय जावपाक जाय की ताका बेल मेळना पाहिजे. जज ऑल्सो शीड नॉट गिव bail to such type because they are cheating the unemployed youth of the state of Goa. Unemployed youth आपल्याक एम्प्लॉयमेंट मेळचे म्हणून रावता आणि कोण तरी तितून करप्शन करता आणि ते करप्शनान जेन्ना जो तर कोणाक मेळले पासून जॉब जाल्यार तो कितें करतलो? तो फुडें करप्शनूच करतलो. कित्याक करप्शन करतलो? तो म्हणटलो आपणे 25 लाख दिल्ले आहा आपले 25 रिकवर करून आपूण आनीक 1 कोटी फायदो करतलो. म्हणजे तो आयुष्यभर तेजे म्हणजे अप टू 60 years फ्रॉम इफ इज 30 years old अप टू 60 नेक्स्ट 30 years he'll do corruption and he will trouble the people of the state of Goa
by asking money from each and every file which comes on his table. Government- So this should not be tolerated at all. There has to be transparency that the government jobs are not for sale, and a strong message needs to be sent by the chief minister. गव्हर्नमेंट सर्वंटूच कितें तरी हे करता एजंट बी त्या दवरता खातीरूच सांगला न्हय की सीएमान तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केल्लें आहा. सर